नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। एसटीएसी मतदारसंघ राखीव करपाचेर केंद्राचो सध्या न्हयकार। 2026च्या जनगणने उपरांत मतदारसंघ फेररचना जातली। ताचे उपरांत गोंयांत राखीव जातले मतदारसंघ। डोंगरे मसुंडेच्या वादावेल्यान गन शूटआउट। मंडोरीचो पिंटर वाजाक आक्षे पुलिशेन केलो अटक। पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टो चलोवपी 12 जाणांक केली अटक। 2 लाखांचो म्हालूय केलो जप्त। दिवचल शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांचे निलंबन। शिक्षण अधिकारी पुलीस आणि व्यवस्थापनाच्या जोड बसके उपरांत निर्णय। गोंयांत ई सिगरेटीचे व्यसन तरणाट्याक घालता विळखो। पर्यटक लेगीत जाल्यात व्यसनाधीन। आणि दिवचल खंड ब्लॉक एका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर। पर्यावरण मोगी रमेश गांवसाचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। एसटी आणि एससी मतदारसंघ राखीव करपाक केंद्र सरकारान न्हयकार दिला। 2026च्या जनगणने उपरांत फेररचना जातली। ताच्या उपरांत मतदारसंघ राखीव जातले अशें केंद्रान कळीत केला। केंद्राच्या ह्या निर्णयाचेर उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळी, पुटाचो सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, आमदार विरेश बोरकार हांणी नाराजी उक्तायल्या। हो विशय लावन धरतले आनी मतदारसंघाक राखीवता मेळोवन घेतले अशें मत ह्या मानेस्तांनी व्यक्त केलां। तुम्ही जे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्वेशन मागले पळय एसटी समाजा खातीर, तो केंद्र सरकारान नाकार दिला ताका आणि म्हटला की 2026चे सेन्सस जाल्या उपरांतूच आमी कितें हेजेर विचार करूया। सो हेजेर तुमचें कितें मत आसा? म्हणजे गोयच्या आदिवासी समाज आणि आमचे मंगेश आणि दिलीप हे खातीर बलिदान केलें। म्हाका दिसता त्या ह्या घटनेंतल्यान सबंद आमचे ट्रायबल जे गोंयचे लोक आसात ते अस्वस्थ आसतले आणि केंद्र विचार करून पॉलिटिकल वेल आसा ती दिवची आणि कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो ज्या पद्दतीन दिवपाक मेळटा ते 2027च्या इलेक्शनाक आसपाकूच जाय। सो ना जाल्यार ती ट्रायबल लोकांची एक घोर असो अपेक्षा भंग आसतलो। पूण हेजेर लोकसभेक लागून तुम्ही कितें आतां विचार चल्ला? लोकसभेक तुम्ही कितें बॉयकॉट करपाचे आसा जावं सरकाराक? ना ते त्या संबंधी पळय हें आतांच कळ्ळें न्ही। तेजे नंतर आमी इमिजिएटली आमचे उठाव संघटना जे आसा ते आमी बसतले आनी तेजेर ठोस भुमिका आसा तो ऑफिशियली जे आमकां आतां पेपरांतल्यान आमकां बातमी आयला ते कळ्ळां की सो ताका नकार दिला। हेजी सत्यता पळोवन कोणी रिप्रेझेंटेशन केल्लें गव्हर्मेंटाक रिप्लाय दिला का आनी खंयच्या संघटनेक दिला ताजेर आमकां इमिजिएटली आमी बसतले आणि त्या संबंधी सुद्दां तीव्र प्रतिक्रिया ह्यो आसतल्योच। म्हणजे तुम्ही सगळे एकत्र मिटींग घेवन जनते मुखार येतले? एकंदरीत तेजे सारासार तो विचार करपा खातीर आमी आमची इमिजिएटली बैठक उठा संघटना जे संघटनेचे ह्या विशयाचेर ताबडतोब मिटींग आसा आनी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन हो आमचे ठरयतले। आजच आमची उठाची मिटींग आशिल्ली पणजे आणि राष्ट्रपती गोंयांत येवपाचे आसा आणि खास करून आमी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे आमचे डिमांड पेंडींग आशिल्लो त्या खातीर आमी राष्ट्रपतीक 22 तारखेक मेळपाचें थारायलां। ऑलरेडी आमचो अपॉइंटमेंट कन्फर्म करपाक दिला आमी। पूण ज्या पद्दतीन बाकीच्या स्टेटीन रिजर्वेशन दिलें त्याच धर्तेचेर आमी रिजर्वेशन कितले वर्सांक मागतात, कारण हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आणि हो रायट वेन आमी मागतात। आणि म्हाका खात्री आसा देशान बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा आणि गोंयानूय बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा आणि आमचो मुख्यमंत्र्यान जशें एश्युरन्स दिला जर खंयच्या डिपार्टमेंटान हें नाकारलां
जाल्यार आमी म्हाका दिसता 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे आमकां ते मेळपाक शकता. कारण फॉर एक्झाम्पल मध्य प्रदेशाक आनी जम्मू आनी काश्मीराक ह्या 2 वर्सां पयलीं ह्याच धर्तीचेर रिजर्वेशन दिल्लें आसा, असेंब्लीक रिजर्वेशन दिल्लें आसा. त्याच धर्तीचेर आमी मागता आनी आमकां विश्वास आसा गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रलाक फॉलोअप करून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां जे तेणी एश्युरन्स दिला 2027 पयलीं गोंयांत असेंब्ली इलेक्शनाक रिजर्वेशन दिवपाक ते यशस्वी जातले हितून खात्री आसा. जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून सेम क्वेश्चन केल्लो की सेन्सीस जावंक ना आनी दुसरें म्हणजे खुबश्यो आमच्यो विलेज जे एसटी विलेजीस आसा त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना जावं तेंचे जे आरक्षण आसा तें जाल्लें ना. आनी हितून म्हाजी फकाणां केली विधानसभेन की सांगपाक लागले की आमकां खबर ना, तुमकां कांय खबर ना, आनी रेजोल्युशन तेंच्यांनी पास करून घेतलें आनी रेजोल्युशन दिल्या नंतर आमचें सगळें जातलें म्हणून सांगलें. बट जे आतां प्रूव जाता हितून की अशी फोटिंगपणां मीन्स डबल इंजीन जे सरकार आसा गोंयानूय बीजेपी आनी सेंट्राकूय बीजेपी ही फोटिंगपणां लोकां कडेन खेळत आसा आनी हे क्लियर कट इंडिकेशन दाखोवन दिता की तेंकां रिजर्वेशन जे आसा ते करपाक नाका म्हणून. सो आतां एज अ आरजी पार्टी तुमी तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो हेचेर? हय, आमी आमचे जे पार्टी ऑफिशियल्स आसा पळय ते सगळे मेळोन आमची मिटींग आसतली आनी ते मिटींगेक आमी डिसिजन घेतले की कशें कितें फुडें वचपाचें ते हेजेर. आनी जे एसटीचे जे आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्या वांगडा आमची मिटींग जातली. आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे एसटी रिजर्वेशनाचेर डिसिजन दिलां ताजेर एक सिद्ध जाता की एसटी म्हळ्यार जे गोंयांत आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटात तांचें चिटींग सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी डबल इंजीन सरकारान कंप्लीट केल्लें आहा. तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयलें, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयलें. दुसऱ्या प्रदेशांनी आमी पळयलां की एसटी रिजर्वेशन जर करूंक जाय जाल्यार कशे भशेन करूं येता तें. हाजेर सविस्तर चर्चा जाल्ली आहा. एसेंब्लीन हांवें रिजोल्युशन मूव केल्लें गेले खेपे आनी हे खेपे ताजेर चर्चा खूब जाल्ली. हांवें जे खंयचे ऑथॉरिटी कडेन हें पुश करूंक जाय तें हांवें पुश केलें. पूण सरकार एसटी गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा. गोंयकारां खातीर एक क्लियर जाता की हो गोंयकार विरोधी सरकार. आज तांणी मूळ गोंयकारांक फटयल्या. लेटस्ट विक्टीम म्हणटा मूळ गोंयकार जाल्ले आसा आनी तातूंत एक सर्कल कंप्लीट जालां की गोंयकार विरोधी सरकार हो गोंयचो सरकार म्हणून. तिसवाडी दोंगरे वाठारांत मसणबुये वेल्यान वाद पेटलो आनी तो वाद बंदुकीचो फारपेट जाय मेरेन पावलो. आक्षी पुलिसांनी फारपेट करपी पिटर वाझ हे 71 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक अटक केला. ह्या घडणुकेंत कोणाकूय दुखापत जावंक ना. दोंगरेवेलो गांवचो एक गट तांच्या मरण आयला फामिलीच्या वांगड्याक घेवन दोंगरेच्या पाद्री भाट ह्या वाठारांत लासोवपा खातीर आयले आनी थंयसर खाजगी सुवातेर झाडां मेकळी करपाक लागले. सुवातेच्या धन्यान आक्षेप घेतलो आनी ही ताची खासगी मालमत्ता. हांगासर कसलीच मसणबूय ना, पूण हांगासर तांची पारंपारीक मसणबूय आसा असो वाद फामिलीच्या वांगड्यांनी घातलो. फुर्योज जाल्लो दुबावीत पिटर घरा वचून आर्म घेवन आयलो. तातूंत 5 गुळी आसल्यो. एक गुळ्याचो फार ताणें वाऱ्यार केलो जाल्यार दुसऱ्या गुळयेचो फार कागाळ करपी श्याम वेल्लेकराच्या पांयां कुशीच्या वचून जमनीत गेली. फारपेट करून आरोपीन थंयसून फुज्ज्यो काडल्यो. पुलिसांनी उपरांत पणजे वचून आरोपी पिटर वाझाची गुठली उखल्ली आनी गुन्यांवांत वापरिल्ली 25 बोर बंदूकय जप्त केली. जाल्यार हो वाद थंड जाल्या उपरांत थळाव्यांच्या त्या गटान त्या सुवातेर मड्यार आसले. फुडले तपास आक्षे पुलीस करतात. डोंगरे कुसवाडी हांगासर मसणबूच्या प्रकरणान एक हिंसक वळण घेतलें. डोंगरे एक आयसोलेटेड जागो आसा, एक हिलटॉप एरिया आसा. थंयसर एक फॅमिली आपले एक फॅमिली एक मड्या घेवन येयले थंयसर लासोवपा खातीर आनी थंयसर वाट आपयली. तर तेणी ते एका प्रॉपर्टीन झाडां नितळ करपाक तेंच्यांनी सुरवात केली. थंय त्या प्रॉपर्टीचो ओनर येयलो अक्यूज. तेजें नांव जावन आसा पिटर वाझ. पिटर वाझ थंय येयलो आनी तांकां आडयलें. तेंचे भितर भाचापाची जाली आनी ही जो मॅटर आसलो तो इतको वायलंट जालो. तो पिटर वाझ अक्यूज आसलो तो घरा गेलो आनी आर्म घेवन येयलो आनी आर्म तेंचेर पॉयंट केलें आनी पॉयंट केलें ते केलें. पयलीं एकल्याच्या छातये कडेन पॉयंट केलें, मागीर तेणी सकयल काडलें आनी ती जमनीर तेणी आर्म मारलें. आनी जो कोण तो कंप्लेनंट आसा श्याम, ते श्याम म्हणटा तो तेच्या पांयाक पणसून इतकें लागून ते जमनीर पडले आनी थंयसर हो विशय तेन्ना एक व्हडलो वाद जालो. आतां हांगासर पुलिसांनी अक्यूज म्हणटा तो पिटर वाझाक जो 71 वर्सां पिरायेचो ताका अरेस्ट केला. तो मांडूर रावपी ते तेजे भाट
आनी हे जो कोण जे फामिली थंय येयल्ली तेंचे मेंबराक ते लासोवपा खातीर ती डोंगरेची आनी तेंच्यांनी कंप्लेन फायल केला पिटर वाजो आनी आगाशान पुलिसांनी अंडर सेक्शन 504, 506, 307 ऑफ IPC आनी सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट ह्या सेक्शना खाला तेजेर एक FIR फायल केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अक्षय आनी समीर नार्वेकार. शुक्रारा दनपारां परवरी पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्ट्याचेर धाड घालून 12 जाणांक अटक केल्या. लॅपटॉप, रावटर आनी मोबायल धरून 2 लाखांचो म्हालूय जप्त केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. आयज दनपारां पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर चलपी क्रिकेट बॅटींग रॅकेट तांचो पर्दाफाश केलेलो आसा आनी तातूंतले 12 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा. हे रॅकेट चलोवपी 12 जाणांक वांगडाच ते जे वस्तू यूज करताले ते म्हटल्यार मोबायल, लॅपटॉप आनी रावटर अशे 2 लाखाचो म्हाल तांचे कडल्यान जप्त केलेलो आसा. पुलिसांच्या म्हायतीनुसार तांच्यांनी काल एका हॉटेलान हे रॅकेट चलयतना तांकां म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी एक पथक तयार केले आनी पर्वरीच्या मॅट्री हॉटेलांतले एका रुमाचेर धडक घातली आनी ह्या 12 जाणांक तांच्यांनी अरेस्ट केलेले आसा. तांचे बरोबरच 10 मोबायल, लॅपटॉप आनी वायफाय रावटर तेंच्यांनी 2 लाखाचे हो सगळो म्हाल जप्त केला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांक निलंबित केल्यात. तातूंत एक चली विद्यार्थिनीचोय आस्पाव आसा. शुक्रारा शिक्षण खात्याचे उपसंचालक, पुलीस आनी वेवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत हो निर्णय जालो. ह्या प्रकरणाची चवकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले. ब्रेस्तारा दिवचले शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलया विद्यार्थ्यांची भलायकी इबाडिल्ली. 12तल्या 9 जाणांक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या उपचारा खातीर धाडिल्ली. ह्या प्रकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत वचून भुरग्यांच्या भलायकेची वासपुसूय केल्ली. भुरगीं आउट ऑफ डेंजर म्हूण सांगतना ह्या सगळ्या प्रकरणाची आपूण स्वता चवकशी करतलो अशें तांणी म्हटिल्लें. मजगतीं शाळा वेवस्थापनान हे कर्म केल्ल्या 4 दुबावीत विद्यार्थ्यांक सोदूनय काडिल्ले. मात ते अल्पवयीन आशिल्ल्यान तांचेर थेट कारवाय करपाक मेळनाशिल्ल्यान अडचण आयिल्ली. सांजे उसरा शिक्षण खातें आनी स्वता मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची दखल घेत शाळा वेवस्थापनाक 3 दिसांत अहवाल सादर करपाचो आदेशूय दिल्लो. शुक्रारा सकाळी शिक्षण खात्याचे उपसंचालक, पुलीस आनी वेवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत 5 विद्यार्थ्यांक निलंबित करपाचो निर्णय जालो. 4 चल्या सयत एके चली विद्यार्थिनीचो हातूंत आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले. मजगतीं शुक्रारा शांतादुर्गा हायर सेकंडरीतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणाचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानवडेन वेवस्थापन मंडळा वांगडा चर्चा करून ह्या प्रकरणाचो नियाळ घेतलो. आमी जे काल जो इन्सिडंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा. जे खंय कॅमेराची आमचे कमी आहा ते ऑलरेडी थंय 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब. ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासींनी कॅमेरा, ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले. टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा आनी इन्स्टॉल करतात. आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपा खातीर खूब पावलां उचललेली आसा. आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आहा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले. थँक्यू. Because since we are not so sure, we have not got proof, we are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. आता तुमचा CCTV camera. It was only one place it was torn, but now we have seen that entire campus is covered by CCTV camera. And I don't think, and we will not allow such incidents to repeat. We will keep a thorough watch and we will monitor the situation. We have also found out from the students and they have given their names. So their names have come under background, suspicion. what about that? And so background we सगळं check करून we have taken this of giving them a suspension letter. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.
गोंयांत ई सिगरेट ट्रेंड तरणाट्यांक विळखो घालपाक लागला. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुलान बिरेस्तारा जाल्ल्या पेपर स्प्रे घडणुकेत एका विद्यार्थ्या कडेन 2 ई सिगरेट मेळ्ळ्यात. हाचे वेल्यान ई सिगरेटीचें व्यसन गांवांतल्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांमेरेन लेगीत पावपाक लागला हें स्पश्ट जाता. ई सिगरेटीच्या व्यसनाचो ट्रेंड सध्या हुस्क्याचो थारता. 2009 वर्सा ई सिगरेटी आड पॅका कायदो आसून लेगीत हो कायदो खरपणान चालीक लागूंक नाशिल्ल्यान ई सिगरेटीचो ट्रेंड व्हड प्रमाणात तरणाट्यां मदीं पाताळटा अशी माहिती दोतोर पुनीत सहार हांणी दिल्या. 2003च्या कोटपा कायद्या विशीं जागृताय करपाक म्हापसा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तांणी ही माहिती दिल्या. Electronic cigarettes are basically or also known as electronic nicotine delivery system, also known as heat treated tobacco product. So these are basically pen like devices or pod like devices which basically have a copper coil and nicotine or maybe not nicotine liquid that is heated when the person vape or smokes. Ultimately this is basically becoming epidemic in various Western and European countries, and in India, however, fortunately, by efforts of Ministry of Health and Family Welfare, it has been banned since 2019. But still, we see the implementation of PECA, that is Prohibition of Electronic Cigarette Act 2019, is not up to the mark, and therefore it is very important that the enforcement officials should strengthen the enforcement of PECA, because ultimately these electronic cigarettes are very fancy. And the youth of India and youth of many other countries have been fascinated by how it looks and how do they use. And the way they promote electronic cigarette is basically it is a surrogate, or maybe you can say as a solution to tobacco cessation. गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या फ्लेवरांनी सिगरेटी मेळटात. हजारा वयर मोल आशिल्ल्या ह्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या ब्रँडाच्या सिगरेटींक तरणाटे भुल्ल्यात. ह्यो सिगरेटी गोंयांत दुस्त पर्यटन हंगामात येतात. गोंयांत येवपी पर्यटकांक त्यो कांय विक्रेते लिपून विकतात अशी माहिती गोवा कॅन संस्थेचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हांणी दिल्या. गोंयाक स्मोक फ्री टुरिझम डेस्टिनेशन करपाच्या नदरेन सरकारान काम करपाक जाय अशें मत रोलंड मार्टिन्स हांणी व्यक्त केलां. टॅक्स ना तेजेर, कांयच ना, मॅन्युफॅक्चरींग डेट ना, एमावंट ना, कांयच ना, आनी ह्यो भरपूर असल्यो पॅकेटां आतां गोंयांत येवपाक लागल्या. एंड देरफॉर पर्टिक्युलरली इन बार्देस तालुका दीस इज अ सिरियस मॅटर फॉर अस, because it is a loss of revenue to the government. It is violation of the package commodity rules. आनी हे हांगा येवपाक कारण एकूच, टुरिस्टाक दिवप. सो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मेंथॉल फ्लेवर अशे, आनी हे आतां धाकटी चेडवां म्हणजे स्कूल हायर सेकंडरी भुरग्यांक हे आतां सिगरेटी दिवपाक लागले. This is Win cigarette. I also want to show you from China. This is coming in large quantities to रेल्वेसून येतात भितर, एअरपोर्टांसून, आनी परत गोंयसून इंटरनॅशनल एअरपोर्टांसून भायर वयता. दीस सिगरेट पॅकेट इंटरनॅशनल मार्केट इट इज सेलिंग एट 1000 रुपीज. लंडनात तूं व्हरत जाल्यार 1000 आनी हांगा 50 रुपया मेळटा. सो 50 रुपयाचें सिगरेट पॅकेट लंडन वचून 1000 तूं फारीक करता, तुजें एअर टिकेट रिटर्न फेअर तुका मेळटा. सो आमी तो विशय ऑलरेडी गव्हर्मेंटा मुखार घातला की कस्टम्स and airport officials, they should scan the bags of the people who are leaving the country. ह्या सुटकेस भरून ह्यो सिगरेटी भायर वतात. सो दिस इज अ न्यू डेंजर टू द स्टेट ऑफ गोवा. दीज पॅकेट्स विच आर कमिंग, विच आर टोटली वायलेशन. देर इज नो टॅक्स पेड, कांयच ना. कोण हाडटा, कशें पावता गोंयांत, हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. दिस इज आवर इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट. एंड सिन्स टुरिझम सिजन इज स्टार्टिंग ऑन 27 सप्टेंबर, आमकां दिसता की गव्हर्मेंटान हेजेर चड लक्ष घालपाक जाय. आनी वी आर सेईंग गोवा शूड वर्क टू बिकम अ स्मोक फ्री टुरिझम डेस्टिनेशन. हळू हांव म्हणना ओवरनायट सगळें जातलें, पूण टुरिझम डिपार्टमेंटान एक मेसेज धाडपाक जाय की कम टू गोवा, वी आर अ स्मोक फ्री डेस्टिनेशन, यू कॅन एन्जॉय अ हॉलिडे विथआउट वरींग अबाउट टोबॅको. अशें जर आमी मेसेजींग करीत, म्हाका दिसता गोवा वील गेट अ हायर स्टँडर्ड इन द इंटरनॅशनल टुरिझम डेस्टिनेशन. तंबाखूजन्य पदार्थ गोंयांत विकपाक बंदी आसा. कोप्टा कायद्या वरवीं तंबाखू विकप्या आड तशेंच भौशीक सुवातींनी सिगरेटी ओडटना सांपडल्यार ताचेर खर कारवाय जाता. मात कायद्याचो इतको दरारो आसतनाय गोंयच्या तरणाट्या पिळगेक हो तंबाखू गिळपाक लागला. गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत हाका अपवाद ना. हे सगळे नियंत्रणात हाडटलो जाल्यार अस्तित्वात आशिल्ल्या कायद्यांक खरपणान चालीक लावपाची गरज आसा. सरकार हाचेर लक्ष दीत काय?
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल खंड ब्लॉक एका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर आसा असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस आनी स्वप्नीश शेल्लेकार हांणी केला. फाटल्या शुक्रारा 11 ऑगस्टाक जाल्ली ही जनसुनावणी रद्द करून परत जनसुनावणी घेवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. नाजाल्यार कोर्टांत वतले अशी शिटकावणी लेगीत ह्या पर्यावरण मोगींनी दिली. की तुम्ही जर हे सगळं मॅटर थंय बसलेलो चेअरमॅन आणि सकयल पब्लीक हियरिंगाच्या दिसा आसलेलो कंपार्टमेंटल हे वापरून जर तुम्ही तुमचे करतात नाटकां म्हणजे ताका कायदेशीर असलेले जे स्वरूप आसा ते मोडून तुम्ही बेकायदेशीरपणा जर तुम्ही स्वताच जर उबो करता जाय जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर निश्ठान दिवचें पडटलें. आनी कायदेशीर निश्ठा म्हटल्यार तर आमकां स्वाभाविकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत ताका सांगतले की तुम्ही पब्लीक हियरिंग परत घ्या म्हणून. पण पब्लीक हियरिंग परत घ्या म्हणून ताका ग्राउंड आसात. तुम्ही पयलीं म्हणजे जे डिस्टन्स आसा ते डिस्टन्साचो कायदो मोडून उडयल्या. त्याच्या नंतर तुम्ही EIAच्या संदर्भात तेणे सांगला सगळ्यांनीच सांगले की जवळ 56 गांवांपैकी एकाय गांवांत त्याचे बायोडायवर्सिटीचो रजिस्टर चेक करपाक वचोंक ना. तुम्ही आता एनवायरमेंटाचेर दितात ना ते चेक करूंक जाय ते करूंक ना. आणि 12 म्युनिसिपालिटी थंयसरय वचोंक ना तुम्ही कांयच करूंक ना. अशें सगळें जर तुमचे बेकायदेशीरपणान आसा आनी सांगतात तुम्ही आमी सगळें केल्लें आसा म्हणून तर ते बेकायदेशीर. आनी ते बेकायदेशीर आसा हे बेकायदेशीर आमी म्हणटा. हे आमी न म्हणटा कोर्टाकच ते बेकायदेशीर म्हणपाक लावपा खातीर म्हणून जे कितें करपाक जाय ते आमी करता. हे मिनिट्स आमकां एक्सेप्टेड ना. फॉर दॅट मॅटर ती पब्लीक हियरिंग जी कंडक्ट केला ती एक्सेप्टेड ना. आमी अजूनय तोच आमचो डिमांड घेता की तुमी गव्हर्मेंटान परत हो फुल प्रोसेस इनिशिएट करपाचो. बेजलायन डेटा कलेक्शनान तेंच्यांनी टीम गांवांत धाडचेली, लोकांक मेळोनी लोकां कडेन उलोवन तेंच्यांनी तो डेटा कलेक्शन करून रेकॉर्ड करचो. मागीर रिपोर्ट तयार जालो काय गांवांनी येवन तेंच्यांनी ते एक्सप्लेन करचो लोकांनी आनी मागीर पब्लीक हियरिंग घेवची परत. ते सामकें रॉंग. आनी जर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ते म्हणटा तर आमी आमचो ताका आक्षेप आसा की तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट न्हू त्या खातीर ती साठी पब्लीक हियरिंग म्हणून तेंच्यांनी कॉल केला. तेच पयलीं इलिगल ठरता. मोपा विमानतळाचेर उरिल्ल्या 87 टॅक्सी वेवसायिकांक 8 दिसां भितर टॅक्सीचे परमीट दितले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण हल्लेकरान दिलें. शुक्रारा टॅक्सीकारांनी आमदार प्रवीण हल्लेकराची भेट घेतली. बिरेस्तारा परमिटां दिवंक नाशिल्ल्या पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी पत्रकार परिशदेंत ब्लू टॅक्सी स्टँड दिवचो म्हणून मागणी केली. तशेंच मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. टॅक्सी विशय म्हणजे तुमकां खबर आसतलें कितें जेन्ना हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें कितें तुमकां पेडण्यान हो टॅक्सी स्टँड आमच्या एअरपोर्टार तुमकां दितलो म्हणून. त्या टायमार तेंच्यांनी हे दवरलो. सगळ्यांनी आमचे 3 तेंच्यो कमिटी आसल्यो ते 3ूय कमिटीचे लोक घेवन थंयसर व्हडलो तेंच्यांनी आवाज केल्लो त्या टायमार. आनी त्या टायमार हांवें तांकां सपोर्ट केल्लो आनी तांकां हांवें सांगलेलें कितें जें पळय तुमचें आहा हांव तुमच्या वांगडा रावन हांव तुमकां तो टॅक्सी स्टँड आहा पळय तो घेवन दितलो म्हणून. तांकां प्रॉमीस केल्ल्या बद्दल हांवें तो प्रॉमीस म्हाजे तेंचे जे प्रॉमीस केल्ले पळय ते प्रॉमिसाचेर हांव रावन तांकां तो टॅक्सी स्टँड आतां दिल्लो आसा. आनी तांकां दितना कितें केलें तेंच्यांनी पयलींच सांगलेलें कितें तुमकां 300 मेळटले म्हणून. 300तले तांकां आतां 200 दिल्ले आहा आनी 100 तांकां सांगता कितें आनी थोड्या दिसांनी दितले. हांवें ऑलरेडी ते CMा कडेन आनी आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा कितें तुमी तो 100 मागीर दिता पळय ते एकदांच तुमी 300 दिया आनी तेंचे काबार करा म्हणून. कित्याक खुबशे ना म्हटल्यार आतां 1000-1500 लोकांनी आतां गाडयो घेवपाचे आपले म्हणजे एक तांचो स्वताचो बिझनस जावचो म्हणून स्वताचे पांय एअरपोर्ट आमच्या पेडण्यान आसा म्हणून तेंचो एक हे आहा कितें आमचे स्वताची गाडी थंयसर लागची म्हणून आपली. ताका लागून तेंच्यांनी खुबश्या जाणांनी बुकींग केल्ल्यो आहा गाडयो. ताका लागून म्हाजो एक इतलोच रिक्वेस्ट आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी CMाक हांव ते करूनय घेतलो तांकां सांगोनय बी कित्याक ऑलरेडी हांवें तांकां सांगलेलें आहा की एटलिस्ट ते 300 गाडयो पयलीं घेवच्यो आनी तांकां कावंटर तो दिवचो एअरपोर्टार. जे घराणे असले ते सांगले टोटल 1,500 रजिस्टर आहा RTOन गाडये आणि 300 फक्त म्हणजे पयलीं आतां पयल्या फेजीन 200 दिला परमिटां आणि प्लस वेटिंग लिस्टार 100 आसात आणि बाकीचे जे 1300 आहा जे वंचीत आसात. पूण हे जे आसात जे कावंटर आसात ताका खंय तरी सपोर्ट कोण करता म्हाका खबर ना.
पूण आमकां एक मागणी आमची हे ब्लू टॅक्सी आसा तेतूर समावेश करून घेवन आमी एक 87 आसात आनी आमकां आमदारान आतां एश्युरन्स दिल्लेले आपूण करून दिता तेका आमी तेंचे अभिनंदन मागीर करता जेन्ना आमी एकदां वयर पावले की आतां तेंच्यांनी आमचे गाराणें आयकून घेतलेले आहा, देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां एक मागणी आहा जाता तितले बेगीना करून घ्या आमकां फुडल्या विकान करून दिता म्हणून एश्युरन्स दिल्लो आसा आनी तेंच्या कामा बद्दल आनी एक पेडणेकारा बद्दल ताका एक खंय तरी करून घेवपाची ताकद आसा पूण एक कोण तरी ताका काम करूंक दिना अशें आमकां आयज पेडणेकारांक कालच्यान दिसून येयलेलें आसा पूण ते जर आमच्या वांगडा रावले जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा आसतले म्हणजे लोक खंय तरी लोकां खातीर आमदार झडटा जाल्यार लोक तेंच्या फाटल्यान रावतले गो हेड म्हणटले पूण तेंच्या फुडल्या वाटचालीक आमी सदैव तेंच्या तशें आमच्या फाटल्यान रावले आमी तेंच्या फाटल्यान रावतले. कलेन जीव ओतता तो कलाकार तर नामनेचो कलाकार सुबोध केरकार हाणें साकारिल्ल्या ह्या सुंदर शिल्पाची पळयात ही मन भुलोवणी कलाकृती. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.